येतकूच भुरग्यांक खूब उमेद जाता. म्हणजे फाल्यां चवथ आनी आयज तय. तय दिसा कितें करप तर तय म्हणजे तृतीय. म्हणजे शंकर आनी पार्वतीची पुजा करप आनी फाल्यां गणपतीची पुजा. अशे तरेन लोक चवथ मनयतात. तय म्हणजे तृतीया. त्या दिसा शंकर पार्वतीची पुजा करपाची आसता आनी शंकर पार्वतीची पुजा केले गौरी आनी महादेव दोगांची पुजा करप आनी दुसरे दिसा मागीर गणपती तांचो आवय बापूय न्ही महादेव आनी गौरी ताका लागून ताचो भुरगो गणपती. आवय बापायची पयले दिसा पुजा जाता, दुसरे दिसा गणपतीची पुजा करतात, विनायकीची. गणपतीची चतुर्थी म्हणजे विनायकी आनी विनायकी गणपतीची पुजा करून ताका रात दाखयतात, आरती दाखयतात आनी ताका पुजेक लायतात. थोडे 1.5 दीस करतात, थोडे 5 दीस करतात, हो उत्सव. तृतीया हे तृतीयेची लागून हरी तालिका आसता आनी ते तृतीयेचो उत्सव महादेव पार्वतीची पुजा आनी मागीर दुसरे दिसा गणपतीच्या दुसरे दिसा पंचमी आसता, ऋषी पंचमी. ते दिसा नवें धान्य आसता पळय, ताका धान्य लक्ष्मी म्हणून ते कणस आसता पळय ते हाडून पुजेक लावपाचें आसता आनी तातले 2 कण नव्या नैवेद्याक देवाक दाखोवपाचें आसता. अशे तरेन हो उत्सव साजरो जाता. सार्वजनीक ठिकाणी त्यो अशी आसना, प्रत्येक जाण आपापल्या घरांत ते तयेची पुजा करतात. हांव तुळशीचारी प्रुडंट मिडिया खातीर.